बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाच्या भयणी भावांनो, तुमकां सगल्यांक ह्या देव मंदिरांत आमी येवकार दिता. हो मोलादीक वेळ आमी सगलीं मागण्यांत सारूंक, सगल्यो आमच्यो कोंती हुस्के आनी दाश्टी विसरून मागण्याच्या मनान आमी हो वेळ देवाक भेटोवया. आयच्या मागण्याचो विशय असो आसा आनी ताणें आपले हात तिचेर दवरिना फुडें ती सारकी उबी जाली आनी देवाक दिनवासूंक लागली. जेजून आपल्या भौशीक वावरांतल्यान सगल्यांक बोरीं करीत वावुरलो. सगले बासाचे पिडारोग जेजून बरे केले आनी देवाची आनी स्वर्गा राजाची बरी खबर सगल्यांक परगट केली. ह्या वेळार आमचें मन शांत दवरून आमचेर एकाकुटीची नदर घालूंक देवाक उलो करुया. सर्गींचो बाप आमकां झेरूल आयकतलो. जेजून ते अस्तरेचेर नदर घालून तिका बरी केली, तशींच आमी जेजू लागीं आमकांय बरी कर म्हूण मागुया. पवित्र आल्ताराचेर उंड्याच्या रुपान आसलोल्या जेजूचेर आमी नदर घालुया. भावाताच्या दोळ्यांनी ताका आमी पळोवया. तो आमचो सोडवणदार म्हूण आमी ओळखून घेवया आनी आमचीं काळजां मनां शांत दवरून सगल्या आमच्या खालतीपणान पवित्र आल्ताराचेर उंड्याच्या रुपाकार आसलोल्या जेजूक आमची मान बागोवन ताका आमी नमस्कार करुया. सगलीं बसूया. जेजू आमकां सगल्या वेळार सगले घडयेक लागींच आसा. आमी गीत घेवया R21, जेजू तूं लागींच आसाय. जेजू तूं लागींच आसाय, जेजू तूं फाटल्यान फुडल्यान, जेजू तूं म्हजे वाटेर, जेजू तूं सगळे भोंवतणी, जेजू तूं म्हज्या आत्म्यान, जेजू तूं म्हज्या काळजान, ठिकाण कर तुज्या मोगान, सदां काल म्हाका सांबाळ, जेजू तूं म्हजो जीव प्राण, जेजूचो एकूच उरवाड, प्रितीचो मोगी म्हजो, म्हजें सूख दुयेर स्वर्गार. आमच्या जिवितांत आमी जायते पावटी चुकतात. देवाचे आज्ञे प्रमाणे आमी जिवंक नात.
तर आमच्यो चुकी ओळखून जेजू मुखार घालून देवाचें बोगसोणें मागुया. अठरा वर्सां अपंगूळ जाल्ली बायलेक जेजून हात दवरून बरी केली आनी ती देवाक दिनवासूंक लागली. पूण जायते पावटी आमकां देव बरें करता तेन्ना आमी देवाक दिनवासूंक विसरता. आमी चुकल्या बापा, आमकां बोगोस सायबा. आमी आमचें जिवीत दोंग्या भाशेन चल्लां आनी देवाच्या उतराक आमी पाळो दिवंक ना. आमी आमचीच बोडाय दुसऱ्यांक दाखयल्या आनी आमी आमच्याच वाद्याचे जाल्या. आमची काकलूत कोर सायबा. आमच्या गांवांत आसलोल्या पिडेस्तांक आमी भेट दिवंक ना. गरजे वता सवें आमचो हुस्को दाखोवंक चुकल्या. तांचे सवें आमकां तूं भेटताय म्हूण हें आमी विसरल्या. आमी चुकल्या बापा, आमची काकलूत कोर. जेजू, तूं देवाचो पूत म्हूण सुबे माजार पोर गोठूंक आमकां जायते पावटी आगवड जाता. आमच्या जिवितांतल्यान तुजो पोरजोळ शिंपडावंक ना. आमी अनबावटी कशीं ह्या संवसारांत जियेले. आमकां बोगोस सायबा. हे वेळार आमी गीत घेवया. म्हाका फावो न्हय सोम्या, D26, पेज नंबर 61. म्हाका फावो न्हय सोम्या, घेवूं मोची थाय तुका. उलोय बोगोरे गुदोर, म्हाका फावो शेको. स्वर्गी तुझे शिवासो Turai tuka surkon, turkoi hailai tu devon, kirkon patya pasun, swati
म्हाका सांडू नाका. स्वर्गी तुझे शिवासन, तूं राय तुका स्वर्गान. तोरकूय आयलाय तूं देवून, किरकोळ पातया पासून. स्वर्गी तुझे शिवासन, तूं राय तुका स्वर्गान. तोरकूय आयलाय तूं देवून, किरकोळ पातया पासून. आयच्या दिसा जेजून आमचेर आपलो हात दवरला. ताणें आमचें काळीज नितळ आनी निर्मळ केलां. आमच्या जिवितांत ताणें आमचे खातीर जायतीं ओचोरयां केल्यांत. ह्या वेळार जेजूक आमी काळजांत तावन दिनवासुया. जेजू, तूं आमचीं मनां वळखून घेवन आमच्या दुखी कोंती आनी आमच्या कोस्तां वेळार तूं आमकां आपलो सदांच आदार दिताय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. जेजू, आयज तुवेंच आमकां ह्या पवित्र जाग्यार आपयन हाडल्यांत. आनीक ह्या वेळार तूं आमकां आपलें बोगसोणें दिताय आनी तुजी कृपा आमचेर घालताय म्हूण आमी तुका दिनवासता. जेजू, पिडेंत सांपडलेल्या सोबें तूं आपली दया दाखयताय आनी ताणीं आपली पिडा कोस्ट मोगान सोंसूंक तुजो आदार आनी पेकोवणी दिताय म्हूण आमी तुका मोहिमा दिता. पवित्र पुस्तक म्हळ्यार आमकां देवाची एक अपुरबायेची चीट. देव आमचो सदांच मोग करताय म्हूण ह्या पवित्र पुस्तका उदेशी आमकां कळोन येता. देवाचें उतर आमी सदांच वाचूंक आनी नियाळूंक जाय. आनी देव आमकां पवित्र पुस्तकान कितें सांगूंक सोदता तें आमी समजून घेवंक जाय. देवाचें उतर मनशांक जागृताय हाडटा. देवाचें उतर उर्बेन बोदता आनी नवी वाट दाखयता. तर आतां आमी चिंतान देवाचें उतर आयकुया. सगलीं उबीं रावया. भाग्यवंत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान 22:13 वळी 10 ते 17. जेजू एका शनवारा दिसा एका देवस्थानांत शिकवण दितालो. अवचित ताचे मुखार दिश्टी पडली.
18 वर्सां देवचारान अपंगळ केल्ली एक बायल. ती सामकीच पोंगी जाल्ली आनी तिच्यान तकली उखलून नीट उबें रावूंक जायनासलें. जेजून तिका पळयली आनी आपणाशी तिका आपोवन हाडून म्हळें, आगे, तुज्या वायटांतली तूं सुटली. आनी ताणें आपले हात तिचेर दवरिना फुडें ती सारकी उबी जाली आनी देवाक दिनवासूंक लागली. पूण जेजून सोनवारा दिसा पिडा रोग बरो केलो देखून देवस्थानाचो अधिकारी पिंडोलून अशें लोकांक उलोवंक लागलो, वावर करूंक 6 दीस आसात, त्या दिसांनी येयात आनी बरीं जावन वचात, सोनवारा दिसा नाका. परतीपाळून सोमयान ताका म्हणलें, आरे दोंगेनो, तुमच्या भितरलो जोण एकलो दावणेक बांदलोल्या पाड्याक वो गाडवाक सोडून ताका सोनवारा दिसाक उदकाक व्हरना. तर 18 वर्सां देवचारान बांदून दवरलेले हे अब्रामाचे धुवेक ह्या सोनवारा दिसा सोडची न्हय आसली. अशें तो म्हणटा आसतना सगल्यांक तांच्या दुस्मानांक लॉज जाली. पूण ताच्यो अजापां करण्यो पळोवन सगल्या लोकांक मोठी खोस जाली. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. देवाच्या उतराचेर थोडो वेळ आमी नियाळ करुया. देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वीचेर सगल्या भासाचे जीव, प्राणी आनी वनस्पती, झाडां आदी रचली. शेकीन देवान मनशाकूय रचलो. हें सगलें 6 दिसांनी रचल्या उपरांत 7व्या दिसाचेर देवान आशिर्वाद घातलो आनी तो दीस पवित्र केलो. कित्याक सगलें रचून जातूच देवान त्या दिसा विसव घेतलो अशें आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकांत मेळटा. फारिझेव, धर्मशास्त्री आनी जुदेव लोक 6 दीस काम करून 7व्या दिसा कसलेंच काम करिनासले. तो दीस ते पवित्र कसो मानताले आनी विसव घेताले. तो दीस म्हळ्यार सोनवार. हो दीस तांकां सुमानाचो पयलो दीस आसलो. जशे परी पवित्र सभा आयतार सुमानाचो पयलो दीस पाळटा तशेंच ते सोनवार पाळटाले. धर्मशास्त्री, देवस्थानाचे अधिकारी आनी फारिझेव फकत समोर्थीचे कायदे लोकांक सांगताले आनी ते कायदे पाळूंक तांचेर व्हड भार घालताले आनी आपूण पाळी नासले. कारण तांचीं काळजां देवा सोरशिल्लीं पयस आसलीं. आयच्या वाचपांत आमकां मेळटा जेजू सोनवारा दिसा देवस्थानांत शिकोवन दितालो तेन्ना 18 वर्सां देवचारान अपंगळ केल्ली एके बायलेक जेजू पळयता आनी तिका आपणाशी आपोवन जेजू अशें म्हणटा, आगे, तुज्या वायटांतली तूं सुटली.
आनी जेजून तिचेर हात दवरिना फुडें ती सारकी उबी जाता आनी आपले पिडेंतली ती बरी जाता आनीक ती देवाक दिनवासूंक लागता. हें पळोवन देवस्थानाचो अधिकारी जेजून सोनवारा दिसा तिका पिडा रोगांतली बरी केली देखून तो लोकांक अशें उलोवंक लागलो, वावर करूंक 6 दीस आसात, त्या दिसांनी येयात आनी बरी जावन वचात, पूण सोनवारा दिसाक नाका. एके भाशेन तो अशें म्हणूंक सोदतालो, जेजू समोर्तीचो कायदो सोनवार पाळूंक सांगतालो, पूण जेजून ताका असो विचार केलो, गाडवाक वो बैलाक दावण्यान बांदलोल्या सोनवारा दिसाक उदकाक व्हरोनात तुमी, तर 18 वर्सां अपंगळ जाल्ली हे बायलेक सोनवारा दिसा सोडची न्हय आसली. जेजू तांचें दोंगेपण तांच्या तोंडार मारता, कित्याक जेजू तांचीं मनां बेस बरें वळखतालो. मार्कुच्या शिव वर्तमानांत 22 वळी 27 आनी 28 जेजू आमकां सांगता, देवान सोनवार मनशां खातीर केला, मनशाक सोनवारा खातीर करूंक ना. म्हणटूच मनशाच्या पुताक सोनवाराचेरूय अधिकार आसा. हें आमी आमच्या मनांत नियाळूंक फावो. जेजू आमचेर एक एकल्याचेर नदर दवरता आनी फावो त्या वेळार तो आमकां आपलो आदार दिता. आमचो भावात आमी फकत देवाचेरूच दवरूंक जाय, तेन्नाच देव आमचेर आपली कृपा घालतलो आनी देवाक आमी सदांच दिनवासूंक जाय. जायते फावटी आमी देवाक दिनवासूंक विसरतात. अशें आमी करूंक फावना, कित्याक देवाक सगलें तावें. तर मोगाच्या भयणी भावांनो, सदांच आमी देवाक दिनवासूया. देवाक दिनवासूंक गायन करुया. बापा 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 म्हज्या Q4 पेज 166. Dongur kapun haliaralo Porvot kuslun polar podo Tuci priti tu sokoran Tokta bapa kalagalan Bapa 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 Moshe Shanti makakazan tuja Bapa 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 Moshe Shanti makakazan tuja
वोय विसरून दुदा बाळा पोरगालीत कुसव्या व्हडा पूण तूं बापा म्हाका सोडनाय कधीच केन्नाच विसरचो नाय बापा 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 मोच्या शांती म्हाका काळजान तुज्या बापा 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 मोच्या शांती म्हाका काळजान तुज्या भाग्योन पावलून फिलिपकारांचे चिटींत अवेस्वर 4 वळी 6 अशें आमकां मेळटा. कसलेच हुस्के काडूं नाकात. सगल्या तुमच्या मागण्यांनी तुमकां गरज तें देवाक कळीत करात. पूण तुमची मागणी दिनवासी काळजान केल्ली जावं दी. दुर्मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी आमचीं काळजां देवाक उक्तीं करुया आनी आमची थोडी मागणी देवा मुखार दवरुया. दर एका मागण्या उपरांत आमचो जबाब जातलो. जेजू, आमचें कालतें मागणी आयकून घे. संवसारांत जायतीं आमचीं भावां भयणां वेगवेगळे पिडेको सोंसतात. हे वेळार तांचो उगडास करुया आनी तांचे कोश्ट ल्हव करूंक आनी ती बरें जिवीत जिवंक आदार दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब: जेजू, आमचें कालतें मागणें आयकून घे. आयच्या काळार मनशांक कोणूय मानान लेखिना. मनशां परस मोनजातीचो चड मोग करतात. मागुया आमा सगल्या मनशां खातीर ती आपल्या काळजान आनी मोनान दुसऱ्या सोबें उदार जावंक कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब: जेजू, आमचें कालतें मागणें आयकून घे. हे संवसारांत आमी जियेतना देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक आनी सदांच खुशाल रावंक आनी सर्गीचें दायज आमकां फावो जावंक देवाचो आदार आमी मागुया. जबाब: जेजू, आमचें कालतें मागणें आयकून घे. धर्माक लागून जायते सुवातेचेर झुजां मारी जातात आनी निरपराधी लोकांक मारून उडयतात. ते गांवांनी शांती आनी देवाचो मोग ना. असलीं वायट कर्तुबां आदारतल्या पासत मागुया. तांणी आपलें मन बदलून आनी समाजांत बरें तें जिवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. जबाब: जेजू, आमचें कालतें मागणें आयकून घे. जेजू, तुजी खुशी मानून घेवंक आनी तुज्या पावलांनी आमचीं पावलां मारूंक आनी भावार्थान वाडोवंक आमकां आयती कर म्हूण आमच्या बापा हें मागणें आमी करुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.